Hi friends, welcome to my YouTube channel Go on Friends Forever. सगळ्यांक तुमकां पयसो खातीर काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच तुमी अशी मोगान रावाय सदां एकवटान रावा एकामेकाक सपोर्ट करात आनी सदांच तुमी एकमुखार सोवनाकाय आनी आजचो स्टार्ट करुया आमगे ब्लॉगर. सो फ्रेंड्स, आजचो ब्लॉगर जातालो सांग स्पेशल तुमकां आनी तो म्हणल्यार म्हज्या लायफाची हिंगा ओमान हांव काम करतां. तुमकां खबर आसतली, थोड्या जाणां खबर ना. सो हांव मास्कटाक ओमानाक काम करतां. सो म्हगे प्रॉब्लेम कितको हांवें फेस केल्ले ते हांव तुमकां शेअर करतां आज. सो एक्चुली शेअर करूंक जायना ती, पूण हांव शेअर करतां कित्याक तुमी आमगेलो पार्ट म्हणजे तुमी आमगेली फॅमिली आनी तुमी सपोर्ट करताय आनी हांव तुमकां शेअर करतां आमगेलें. सो स्टार्ट करूया. सो फ्रेंड, स्टार्ट करचे पयले धाकटीशी कॉमेडी ओके. सो तुमी केन्ना कोणागे वयताय न्हू आनी कोणागे वयताय आनी बेल प्रेस करताय न्हू, प्रेस करता आसतना सारकें सांबाळा. व्हिडिओ लायक जाला. सो आतां आमची स्टोरी स्टार्ट करूया. सदां स्टोरी स्टार्ट करता आसतना सॅड करूंक जायना, ताका लागून दिसते धाकटेंशें घायत तुमकां व्हिडिओ. सो फ्रेंड्स, पयलीं आतां कितें जालें, लॉकडावना टायम आहलो आनी कोवीड टायमार जायते त्रास पडले लोकांक आनी म्हाकाय त्रास पडले आनी तुमकांय त्रास पडले. जायते मरोन गेले, जायच्या फॅमिली दूख जाली हॉस्पिटलां कितें आसतील पडलो डॉक्टर आनी तें सांगपा म्हळ्यार कितें जालें. हांव लॉकडावनाकू घरा येयल्लो, मास्कटा कामां आहलो, 3 वर्सां काम केलें. सो हांव घरा येयल्लो आनी सारकें घरा पळोवन काम बी कांय ना, कितें करपाचें कांय करूं जायना न्हू भायर सरलें जाल्यार. सो आनी कामूय बी मेळपाक मुश्कील जालें, सारकें प्रॉब्लेम जालें म्हाका. सो 2 वर्सां तशीं काडलीं आनी सडनली म्हाका म्हगे मॅनेजरान, पयली कंपनी मॅनेजरान कॉल केलें, एंटनी तूं आमगे कंपनी जाय आनी तूं यो म्हणून, आनी तूं विजीट विजा धाड म्हणून. आनी हांव विजीट विजाची हांव गेलो मास्कट आनी मास्कट येयलो आनी न्यू कंपनी आनी न्यू रेस्टॉरंट आनी थिंग जॉयन जालो. जॉयन जाता आनी 1 म्हयनो 2 म्हयने आनी ते जाल्यार जॉयन जालो लेस सॅलरी आनी ती सॅलरी पयली सॅलरी म्हाका मेळना जाली. सो हांव जॉयन जालो 1 म्हयनो जालो, 2 म्हयने जाले, 3 म्हयने जाले, 4 म्हयने जाले. बरें चललें रेस्टॉरंट आनी हांव मागीर घरा येयलो आनी म्हगे बायेची बड्डे आहली. सो हांव तेगे फस्ट बड्डे हांव येयलो आनी म्हाका सॅलरी घेवन आहली म्हूण बड्डे सेलिब्रेट केली. फस्ट बड्डे सगळ्यांनी भुरग्यांनी विश आसता, मागीर मम्मी डॅडी केन्ना म्हळ्यार बड्डे करतले म्हूण, ताका लागून बड्डे येयलो आनी बड्डे सेलिब्रेट केलो. आनी 1 म्हयन्यान हांव पोत्तून गेलो जाल्यार कितें जालें तेंचें वयतून बॅड लागलो. वयता म्हळ्यार कंपनी भरपूर डावन जालें, लॉस जालें आनी सम मॅनेजमेंटाक मात प्रॉब्लेम जालें आनी तें पयशे जालें तें जालें आनी जाय जालें तें हांवें सांगपा ना. सो कंपनी क्लोज जावपा टायम जालो आनी म्हगेली पेंडींग सॅलरी आहली 3 मंथ. सो 3 म्हयने आमगे सॅलरी उरली थिंगा पेंडींग आनी कंपनी सांगूंक लागलें आतां तुमकां सॅलरी दिवपाना, तुमकां कडेन काम सोदया. आनी टेंशन जावपा ना, कितें करपाचें कांय कळना. तो म्हणटा सदांची भायर येयल्ले पयशे जायत जाताय म्हणून. सो जाणेकले प्रॉब्लेम आसता म्हाका फेस करूंक पडलें. अशें करून जाय जाणां लायफान जाय जाणांक फेस करूंक पडला आसतलो. सो तुमी केन्ना चिंतनाकाय आमी भायर आसून आमी इतून पयशे सोडटाय आनी थोडे आमगे गोंयकार भाव गोंय पावतले म्हणटाय थोडे चड न्हू, सगळे रागा जायना गे, थोड्या राग येतलो. आमी कितू पयशे जोडटाय, आमी कितू खुशाल आसताय, इतू जोडटाय इतू लाग जोडटाय ना. म्हाका बाबा ना, आमगे काम करताय आमकांय प्रॉब्लेम आसता जायते हांव फेस करूंक पडटा. सो आनी आमी सकाळीं 5 उठोन वचोंक पडटा
केन्ना घरा येता तें खावंक जायना कित्याक ओवर टायम बी करूंक पडटा केन्ना ओवर टायम केलो जाल्यार वचून ते पयशे दिनाय ते म्हणटा इथं गेले वेकेशनाक कितें पयशे दिता म्हणून तें जालो तो वायट जालो. सो मागीर उपरांत मागीर आमी एम्प्लॉयर आहले अरावंड 30 आहले स्टाफ. सो आमी कितें कोत्ता तें कांय कळना जालें आनी बंद जाली सडनली कंपनी आनी कोणागेली सॅलरी पे केली ना 4 मंथ्स जाले. सो आनी घरा बसून म्हूण येताय कितें करपाचें म्हळ्यार फाल्यां म्हूण 1 म्हयनो गेलो आनी आमी रुमाकू आय कंपनी रूम आनी तेम सांगिल्लें तुमकां काम सुद्दां आपूण तुमगे सॅलरी मागीर घात म्हूण. हांव कितें कोत्तालें आतां हांवें डिसिजन केलें हांव घरा येतो म्हूण आनी हांव दीस रात सायबी वयलें सायबीक मागो लागलो आनी मुगे हांव तुजे हात दिता मुगे काम तूं कोर आनी तुजेर विस्वास आसा म्हूण आनी तेम घान मागिल्लें आनी सदांच हांव तुजेर विस्वास दवरता आनी मुगे सदां वेलेंकनी सायबी म्हाका सांबाळटा तेशें कोन्न हांव मागिल्लें हांव सारकें आनी हांव रडलो सारको सांगपा म्हळ्यार. आनी एक मनशाक दूख जाता तें न्हू मनशाक खबर आसता आनी हांव त्या ब्लॉगाचेर सांगता तुमकां कित्याक थोडं फकाण म्हणून समजता येना. सो रियल लायफाक कितें जाता तें कोण सांगना. सो हांव तुमकां शेअर करता कित्याक तुमी म्हाका सपोर्ट केला तशें करून हांव तुमकां मुगेलें शेअर करता. ओके सो मागीर कितें जालें 1 म्हयनो जालो आनी 1 म्हयनो 3 दीस जाल्ले आनी हांवें म्हळें मुगेलो पार्टनर म्हळें आतां कितें करपाचें आनी 2-3-4 कोण इंटरव्यू दिल्या रिलीज पेपर गेलो हिंगा हॉस्पिटल 4 कोणी 5 कोणी भोंवलें गोंय गेलो जाल्यार तुका काम मेळपाक भरपूर मुश्कील. सो हांवें ट्राय केलें येता 3 कोणी 4 कोणी 5 कोणी चोयलें कोणी मेळ्ळें म्हाका सॅलरी सारकी उणी जावपा लागली. हांवें कितें कोत्तलें वचपा गेलें म्हळ्यार सडनली मुगेले पयलीं शेफान एग्जिक्युटीव शेफान तेणें म्हाका एक नंबर दिलो आनी तेणें कॉल करूं आनी हिंगा इंटरव्यू वच म्हळें. सो हांव थिंगा फायनली हांव इंटरव्यूआक गेलो आनी इंटरव्यूआक गेलें आनी तेणें म्हणूंक लागलें आनी एम्प्लॉयर हायर करपा आहाय आनी तूं फर्स्ट टायम येयलो म्हणून लागलो आनी ओके म्हणून तुगे सगळें जेवण बी बरें म्हणून लागलो आनी तुगे हॅबीट बी लायक जालें म्हणून लागलो म्हाका आनी सगळें तुगे जेवण बी बरें म्हणून लागलो आनी तूं मागीर आपूण कॉल कर म्हणून लागलो. ओके आनी हांव सदां हांव रुमा येयलो आनी हांव सॅड जालो आनी म्हजे बारबर आनी एकटो शेफ आहलो पाकिस्तानी तो बी इंटरव्यू दिलो आनी तेकाय बी बार्बेक्यू शेफ आनी तेणें इंटरव्यू तेकाय बी तशें सांगिल्लें. मागीर येयलें आनी रुमा येयले बसवले आनी मागीर 2 दीस जाले 3 दीस जाले 4थ्या दिसा कॉल केलें फाल्यां ड्युटी जॉयन जावपाक म्हणून लागलें. आमकां कितें जॉब आवडसलें आनी सॅलरी बी बरें आहलें आनी रिसॉर्ट आनी आमगे रिसॉर्टान ते गव्हर्मेंट कंपनी हायर करता आनी तेंगे ओमाना गव्हर्मेंट आहा तो हाफ सॅलरी पे करता आनी हाफ आमगे कंपनी पे करता. सो आमगे एग्रीमेंट आहा तेशें कोन्न आहा एग्रीमेंट. सो आमी पॅलसां बी अशें कोन्न ओमाना पॅलस आहाय न्हू ते पॅलसां जेवण व्हडलें किचन आहा थिंगा रांदूंक वचपाचें तेशें म्हूण सगळें इंटरव्यू बी हांव सांगिल्लें आनी आतां विजा चेंज करपा टायम हांव हुशार जालें आनी हांव वयलें आनी तें सांगलें लागलें तो आनी एकटो पाकिस्तानी आहलो तेगे विजा जायना म्हणून लागलें तेगे विजा बी लावना आयडी बी लावना कांय जावना मुगे तो आयडी जाल्ली आनी हांवें मागिल्लें तेगेलें बी जालें म्हणून आनी तेगेलें बी जालें कंपनी तेगेलें बी कोत म्हणून आनी आमगे फायनली जालें आनी इतू खुशालकाय सायबी मागीर आर्गां दिलें आनी सदां न्हू तुमी देवाचेर विस्वास दवराय सायबीमाचेर विस्वास दवराय. मुजो देव जावं तुमगे देवाचेर तुमी विस्वास दवराय केन्ना विस्वास दवरनाका लास्ट एंड ऑफ द मोमेंट पासून लास्ट 1 मिनटी पासून कित्याक तुमी संवसारांत आसतना देवाचेर विस्वास दवरपाचो कळ्ळें आनी तुमकां केन्ना होप सोडूं जायना तुमगे कामाचेर देव कितें बरें आहा तें तुमकां दिता. सो आज फायनली हांव ते कंपनी जॉयन जालो आनी फायनली हांव हॅप्पी आहा. तुमी विडियो चोयलो आसतले विडियो चोय मुगे सकाळ हांवें गेलो ब्लॉगर सो तेशें करून जालें मुगे लायफान. सो मोबायल चोय आमी भायर गांवां काम करताय जायते गोंयकार भाव काम करताय आनी गोंयांत आहा ते लोक जाय डिफरंट भाशेन चिंतताय. सो कोण आपणे लायफान थोडे स्टोरी सांगताय अशें आनी ते म्हणटा अरे
तो रिलेशनशीप घाल म्हणून कळलं. सो तुम्ही बी केन्ना दुसऱ्याचे वायट चिंतना घे आनी सदां मोगान पळय. आनी म्हगेलो ल्हानसो ब्लॉग चड व्हडलो जालो 9 मिनटां जाले. सो 10 मिनटां जातलो आनी सदां तुमी मोगान पळय आनी सदां सांगता केन्नाय मोगाचेर रागार जायनाकाय आनी धाकटें काम कोताय जाल्यार कोरे म्हगेलें जाता तो विडियो शेअर करे आनी कमेंट्स करे. तुमगे कमेंट्स केले जाल्यार आमकां बरें दिसता. सो फ्रेंड्स हिंगासर हांव ब्लॉग काबार कोता आनी सदांच तुमी एकवटार रावाय. लव यू.